स्वस्ति श्रीमन्गण महागणपतये नमः। दक्षिणास्य समारंभा शंकराचार्यमध्यमा अस्मदाचार्यपर्यन्ता स्मर्या गुरुपरंपरा। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करल्लोकशङ्करं। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। परिज्ञानाश्रम श्रीगुरुशङ्कर परिज्ञानाश्रम शङ्कर सद्गुरु केशव वामन कृष्ण पाण्डुरङ्ग आनन्द परिज्ञान गुरु सद्यो जात शङ्कर सद्गुरु। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। गणेश शारदा सद्गुरु संत गणेश शारदा चैव सद्गुरु सज्जनस्तथा आराध्य दैवतं गुह्यं सर्वं मे रघुनन्दन। गणेश शारदा सद्गुरु संत सज्जन कुळेश्वरू सर्व हि माझा रघुवीरू सद्गुरु रूपे मला वाटते अंतरी त्वावसावे तुझा दास बोधासी त्वा बोधवावे अपत्या परी पाववी प्रेमग्रासा महाराजया सद्गुरु रामदासा महाराजया सद्गुरु रामदासा। ये सद्गुरुराया कीर्तनी ये रे सद्गुरु राया ये सद्गुरु राया कीर्तनी ये सद्गुरु राया। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त। हंगामी दुसरं भागात सुरू करत सती रामरायाली करुण भाक्या। येई राम राया नेई भवतम बिलया येई राम राया नेई भवतम बिलया तुझे चरण ध्यातो तुझे चरण ध्यातो शरण तुझची सखया शरण तुझची सखया येई राम राया नेई भवतम विलया। हरी कथेच्या मिशे तुझी पाऊले पहावी हरी कथेच्या मिशे तुझी पाऊले पहावी झडकरी पुरवावी ऐसी झडकरी पुरवावी येई राम राया नेई भवतम विलया। जानकी जीवन स्मरण जय जय राम जय जय रघुवीर समर्थ। मंडळी, पहिली एक भाग पूर्ण झालं जवळजवळ 1.5 वर्षानं जवळजवळ जाल्यार तोच व्हड भाग आशिल्लो आनी तांत सगळी थियरी म्हळ्यार सगळें आत्मज्ञान ताका कशें मेळोवचें आनी पुराय म्हळ्यार अद्वैत तत्वज्ञान पुराय तांत आयलें
आणि ह्या भागांत तसं त्या मेळेना पडकल करचें मेळेल की मनुष्य मोरनू वतवे की तो पंगुवत बैसून राबतवे ना तागल आयुष्य चालू असतं न्ही हां तावळ हें दृश्य जगत ताका भोगपाच लागता तागल प्रारब्ध ताका भोगका लागता नाना नमल्या लोक मेळतच असता ती सगळं जात असता तरी ते तान्ने आत्मज्ञान जालेली नीती जर जाल्ले ताका तर ते जाल्लेली नीती ताका ते खेळसो दिसता खेळसो दिसता तर तावळी तसले मनशाक तागल मनांतली कणव म्हळ्यार एक नमुन्याची करुणा दाटून येता आपण इतलं खुशीची ताका रामान भेट जाली हां आणि बाकीच कितले दुख्खांत आसत मग तांकां कशी भायर काडचें ताजी कार्या लागता वता त्या दृष्टीने अथवा महत्वाचं असं हो भाग सुद्धा सेकंड भाग एकदम महत्वाचोच तो आम्ही पळोवन घेवया तर हांगा पहिले मनोबोध सुद्धा आता 251 श्लोक असत 205 श्लोक असत तांतूं 201 श्लोक तांतूय तांणी त्यांची दिल्या की आता तांणी कशी घेवचें कल साधन कल करची सगळं सांगलें कोणाले वाद करचो ना कलय करची ना हां आणि नंतर हृदय वसे हृदयी देव जो कोण ऐसा उसे आदरे साधकू प्रश्न तैसा देहे टाकिता देव कोठे राहतो परी मागुता ठाव कोठे पाहतो हे साधकाला सगळे प्रश्न शिले वसे हृदयी देव तो जाण ऐसा नभाचे परी व्यापकू जाण तैसा नभा आकाशावर तो देव असो सदा संचला येत ना जात काही तया वीण कोठे रिता ठाव नाही नभी वावरे जो अणु रेणू काही रिता ठावया राघवे वीण नाही राघवाशिवाय रामतत्वाशिवाय अणु रेणू सुद्धाही ना तया पाहता पाहता तेच झाले तेथे लक्ष आलक्ष सर्वै बुडाले हे राघवाल न रूप कशी कितलं गोमटें नभा सारिखे रूप या राघवाचे हां स्काय ब्लू म्हणटात निळसर स्काय ब्लू गमटेंची मनी चिंतिता मूळ तुटे भवाचे ताजी चिंतन केल्यार भव सागर म्हणटात ताजी मूळच तुंबता मूळ मायेच मुळाल्या वता तेमी आणि तेन्ना घप्प करून ती मूळ माया आमकां तिगल भितर घेता पोट्टान तूं खंय तें तिगल स्वस्वरूप आस की थंय घेता तावळ तशी वचना पडे तो जेन्ना मेळटा आलिंगन दिता तावळ तया पाहता देह बुद्धी उरेना सदा सर्वता आर्त पोटी पुरेना कडे तळकळटा नभे व्यापिले सर्व सृष्टीस आहे रघुनायका उपमा तेन साहे नभाने आकाशान सगळी सृष्टी व्याप्तच जाल्यार ताज्याय पेल्ल्याने तो रघुनायक आसा ते रामतत्व ताज पलीकडेच दुजे वीण जो तोची तो हा स्वभावे तया व्यापकू व्यर्थ कैसे म्हणावे व्यापकू म्हळकले सगळीकडे व्याप्त जालेलं असं म्हण व्याप्त जावच्याक खंय पूण अशी जाग आसका की थंय तो व्याप्त जायनी म्हळ्यार ताका पसरच्या जाग आसा आतां हांव हांगा बसल्या सोफाचेर ह्या बाजू जाग आसा ह्या बाजू जाग आसा म्हळ्यार म्हाका पसरच्याक आनी जाग आसा न्ही हें तशी न्ही ते सगळीकडे एक लेख तेमी त्या रामतत्वाक तिवे उपम साध्य जायना नभाची कळ्ळें म्हळ्यार नभाच्याय पलीकडे सगळी कलकल आसता तर कड्डेर तांणी म्हळें अति जीर्ण विस्तीर्ण ते रूप आहे अति जीर्ण म्हळ्यार सनातन म्हणटात न्ही तशी तेथे तर्क संपर्क तोही नचाहे अति गूढ ते दृढ तत्काळ सोपे दुजे वीण जे खूण स्वामी प्रतापे हे स्वामी गल प्रताप अशेंच अति गूढ आशिल्लें सुद्दां तत्काळ सोप्पें जाल्लें आमचे खातीर तांणी इतलें गोमटें सविस्तर सिस्टमॅटीक मेट्ट घालून दिली सोपान मराठी आमकां कळटा म्हूण ताणें मराठीन घालें आतां मराठी कळना ती लोकांक कोंकणींतूं सोप्पे अशी पावल घालच्याक कशी आजकाल ते मेट्रो आयल्या खंय मागशी ट्रेनांत न्ही अशी प्लॅटफॉर्मार वयर पावल दवरून ट्रेनांत चडक आसलें
कोणा सटकन चोडू जायना, तांकां खांबाच आधार लागता. ट्रेन सुट्टत की भंय दिसता. आतां मेट्रोन तर हांव अजुनी वचनी, जाल्यार हांव आयकल्या की ते प्लॅटफॉर्मान ते सेम लेवलार आसा ते, म्हळ्यार जस्ट चमकल भर वच्चें. तशी तांणी मार्ग आमकां कोन्न दिलो, तशी कोन्न दिलो. जाल्यार बाकी छाकपुणी लोक मस्त मस्त लोक मुखार वतात. एक ठरावीक लेवल थाई मस्त लोक ट्रेकिंगा वतले असतात, ती हायकिंगा वतले लोक असतात, ती तावळी गर्दी मस्त असता. कडेर हगूर 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 एक एक जुगुळच्या लागता. हां, आनी तावळी कडे जे थोडे व्हरतात न्ही, तावळे कठीण मार्ग की म्हूण दिसता, जाल्यार कठीण आसना. कित्याक म्हळ्यार समर्थ त्या मार्गार चमकल्या ती आनी आमगेले मुखार राबले ते यो म्हजी म्हापशी म्हूण. आतां बोट धरून प्रत्येकाल्या समर्थांगेले बोट आसा आनी ते धरून घेवन चमकयता ती. तावळी ती एक पाऊल वाटशी जाता. उलट थंय कांट ना ती. आतां पयलीं कांट मस्त आशिल्ले, मस्त अडथळे मस्त हें, जाल्यार त्या पाऊल वाटेचेर येतना हां प्रलोभन आसता ती. खंय करवंद लागल्यान ती, खंय गोमटी फुल्ल लागल्यान ती, थोडी खुंडून घेवया हांवें. कितलो गोमटे जागो तो, अशी म्हळ्यार निसर्गरम्य, हो गोमटे. तर थंय थोडे वेळ राबया, पण ना, आमकां ध्येय गांठचें आसा म्हूण सांगून आमी मुखार 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 वत्त राबलीं. तरी अति गूढ ते दृढ तत्काळ सोपे, नाल्यार इतले दिवस थाई ताजे तर्क सुद्दां करूं जायनाशिल्लो, कशेंच आमी कल्लें वतना न्ही म्हणून. हां, आनी दुजे वीण जे खूण स्वामी प्रतापे. हां, आत्तां आमी ते पुना 100 मायल्स 100 किलोमिटर्स म्हूण म्हणल्यार म्हळ्यार पुणे न्हय हें म्हूण तें सिद्ध जाता. जाल्यार हांगा तो कसलोय बोर्ड ना. म्हणना पडे आमी हां कल्ले म्हणटा ती की स्वस्वरूप आपले स्वागत करीत आहे, अशी बोर्ड आसता थंय. तें एंटर जायात ती म्हूण. न कळे आकळे रूप ते ज्ञान होता, थंय वचून की आपोआप त्या रुपाचें ज्ञान जाता. तेथे आटली सर्व साक्षी अवस्था. मना उन्मनी शब्द कुंठीत आहे. मनाच उन्मन जालें. शब्द हे मात बार दे कंठ बिगदी दे, कण्ण तुंब कण्णीर तुंबी दे. मात बार दे कंठ बिगदी दे, कण्ण तुंब ಕಣ್ಣೀರು ತುಂಬಿದೆ. ನಿನ್ನ ಕಂಡ ಆನಂದದಿಂದ ನನಗೇನು ತೋಚಿದೆ, ಹಾಗೆ ಆಗದೆ ಬಂದೆಯ ಗುರುರಾಯ, ಬಂದೆಯ गुरुराया. इतले वेळ तूं मुखार दिसतालो, यो मुखारी मुखारी. आत्तां पळयल्यार मग लागीं 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 येवन मग अंतरान तुज प्रगट जालो. तावळ कसले उरलो हांव. मना उन्मनी शब्द कुंठीत आहे, तोगे तोची तो राम सर्वत्र पाय. आनी तशी जायना पडे हांगा. कदा वळखी माझी दुजे दिसेना, दुसरे कोणें दिसचे बंद जाले. थोडे काळा खातीर कल्ले दिसना जाले. मनी मानसी द्वैत काही वसेना, बहुता दिसा आपुली भेट जाली. आतां भेट जाली म्हळ्यार कल्लें आमी एकरूप जाली, खरोखर भेट जाली. वर्च्युअल मिटींग, ऑनलायन मिटींग आनी प्रत्यक्ष लायव्ह ऑडियो आयकूनचो आनी लायव्ह आयकूनचें हातूंत फरक आसा मात न्ही. ते लायव्ह आयकूनच्यान सुद्दां ऑनलायन विंगड आनी प्रत्यक्ष मुखार बसून आयकूनचें आनी भेट दिवची, प्रत्यक्ष पांयां हात लावन पांय पडचें, हातूंत फरक आसा. तशी त्या स्वामींगेली भेट म्हाका जाली. तावळी हांवय विदेह जालो. विदेहीपणे सर्व काया निवाली. तावळी उन्मन अवस्थेन तूं, अर्थात दुजेपण वरनाचें, मनाच उन्मन जालें. मन खंय थंय येता मंडळी. मन हें कल्पना रूप आसा. मनान आमकां हांगा थंय हाडलें जाल्यार पाप त्या मनाचें. ताणें आमचेर इतले उपकार केले, ताणें आमकां हांगा थंय हाडलें वाहन, जाल्यार तें वाहन हांगा दवरून वचका लागता. देह दवरून वचका लागता आनी देहा भावान तूं जे सृश्टीचे हें आयल्यान की आमी सांगाती तें हांगा दवरका. मन सुद्दां देहा सांगात आमकां मेळ्ळ्या, तें हांगा दवरका लागता. मनाचें उन्मन जाले शिवाय भितर चान्स ना. तावळ तशी तेथे माझ्या साक्षात्कारी सरे अहंकाराची वारी.
अहंकार लोपी अवधारी द्वैत जाय. द्वैतच वता. मग मी तो हे आगवे, एक मीची आती स्वभावे, किंबहुना सामावे समरसे तो. ज्ञानेश्वरीन त्यांनी बरेल्या. कळलं ना? ऐसा द्वैत द्वैतातीत मीची आत्मा एक निभ्रांत, हे जाणोनी जाणणे जेथ अनुभवी रिगे. प्रत्यय घेती, प्रत्यय घेती, खिळसून खिळसून समर्थाने सांगले. प्रत्यय घेती, अनुमान कोर नाकती, तर्क कोर नाकती. तांत एकच आहे ती म्हणून समर्थांनी सांगले. तरी के हां ऐकत वे. सॉरी. हॅलो. हां सॉरी, कोणाला की फोन आयल गो. एनिवे, तरी म्हाकाच आतां कसलें उलोवंक कांय सुचना जाल्यार. तशी अवस्था जाल्या एक नमुन्याची. इतली खुशी जाल्या, इतली खुशी जाल्या. समर्थांनी हांगा थंय हाण उब्र कारिल्लें म्हाका. आतां मुखार सर म्हूण सांगलें. हां तावळ तो 251 श्लोक कशें सर. इतले दिवस हांवें मला कशी अवस्था आशिल्ली गो की हांव सांगता की आमी पळयतालीं की एक प्रेम प्रेम हो प्रियकर आनी प्रेयसी आसा, किंवा बामण बायल आसा. बामण खंय वचूना, बायल तागेली वाट पळयता 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 मस्त वर्स येयली जाल्यार आतुरतेन वाट पळयता आसा. सिनेमा आमी पळयता, ती सिनेमाची पद बिद तावळ कशें आसता. एक हांतू एक पद आसा. जरा सी आहट होती है तो दिल सोचता है, कहीं ये वो तो नहीं, कहीं ये वो तो नहीं, कहीं ये वो तो नहीं. छुपके सीने में कोई जैसे सदा देता है, शाम से पहले दिया दिल का जला देता है. यह उसी की ये सदा है, उसी की ये अदा, कहीं ये वो तो नहीं, कहीं ये वो तो नहीं. त्या पदाक चालीचेर वचूं नाका ती, जाल्यार सेम फिलींग येता. कोणेय चिक्के अशें अरे होच मगल राम नेम, होच नेम म्हाका मेळूं आयिल्लो, होच आसतलो. कोण म्हाका हृदयान बसून म्हाका केन्नाय उमेद दिता आसता. सांज जावचे पयलें, सांजेच दिवो लागचे पयलें म्हाका हृदयास दिवो कोण जलयता. कोण हां ही कोणागल हें कर्तूद म्हणटात ती. कोणागल हे अदा, कोणागल हे नखरे. हां कोण निपून बसून मल्ल्या पळयत आस जाल्यार म्हाका गोत आस ताकाय म्हाका मेळची उत्सुकता आस. हें म्हाका गोत आस. जेन्ना म्हाका तशें दिसता तावळी शक्ल फिरती है, मात ते हालयता. शक्ल फिरती है निगाहें वही प्यारी सी. त्या देवागल करुणामयी दोळे पळोवन खातर वात्सल्यान भरलेले हांव हांगा थंय मात्ती फिरयता. तावळी मेरी नस नस में मचलने लगी चिंगारी सी. महसूस जाता कोण कितें सान्न चेरडाने हृदयाचें ऑपरेशन जालें तावळी ताणें सांगेल खंय की देवा तूं मगल डॉक्टरा सांग, डॉक्टर तूं मगल हार्ट ओपन करतलो न्ही, ओपन हार्ट सर्जरी. तावळ मगलो गणपती बाप्पा देव बाप्पा कशें आसा म्हूण पळोवन म्हाका सांग म्हूण, तोच म्हाका बरो करचो आसा म्हूण. जाल्यार तावळ डॉक्टरान सांगलें तो फक्त अनुभवच आसता, तो दिसना. तशी दिसना जाल्यार अनुभव कशी. मेरी नस नस में मचलने लगी चिंगारी सी, छू गई जिस्म मेरा, हाँ किसके दामन की हवा, कहीं ये वो तो नहीं, कहीं ये वो तो नहीं. अशी जें दिसता न्ही तें खरोखर दिसच्या लागलें. आनी तावळी धन्य धन्य जालें की ना. आनी कसलेंय नाक्क म्हूण दिसलें. जाल्यार पार्ट 2 करचोच आसा. पार्ट 2 करता आमी.
आनी ते कल खातीर करता जाल्यार आमगेलें कर्तव्य म्हळ्यार हें आनी हें कर्तव्य सेवा आत्मज्ञान जाल्लेलें न्ही करता अशी ना. म्हाका अजुनी आत्मज्ञान जायना म्हळ्यार मी पण आसमगल अजुनी जायनी जाल्यार तात्पुरते तरी मन जेन्ना उन्मन जाता त्या वेळार ताजो साक्षात अनुभव येता आमकां येता समर्थ दिता ती. तर अशी हो अभंग ते सांगता ती विदेहीपणे कदा ओळखी माझी दुजे दिसेना मनी मानसी द्वैत काही वसेना बहुता दिसा आपुली भेटी झाली विदेहीपणे सर्व काया निवाली. जय जय रघुवीर समर्थ. अशी ही अवस्था असले हे मनोबोध असलो हो दासबोध हां खरेंची कितलें म्हणजे भाग्य आसतलें म्हूण तो आमकां हाडटा लागलो आनी समर्थांनी आमकां पक्कोण येया आयकया आयकया हांव सांगता तुमकां कळशी सांगता म्हूण आपयलें इनवायट केलें. कोण इतलें करता आमचे खातीर कोण करता म्हानतारपणान तूं रिलेटीव जावं सुद्दां वेळच ना तुवें लक्ष दिवच्याक जाल्यार हे सनातनी धर्मपुरुश तांणी आमकां 400 वर्सां नंतर येवन आमकां सांगलें यो तुगेलो आतां वेळ आयला हें आयकूनची यो हें आयक आनी आत्मज्ञान करून घे. हां तावळ आतां आमी सेकंड पार्टाचें केल्लें सादारण उपसंहार केल्लो तें पळया. पुर्वार्धांत तूं सिद्धांत सांगून जालें पुरे म्हळ्यार कशी मेळोवची आत्मज्ञान. हां पयलें हांत तूं केल्लें आशिल्लें गो तसो दासबोधाचो प्रारंभच न्ही दशक 2 तो सदाचारान जालो म्हळ्यार मूर्ख लक्षण हें तें म्हळ्यार आमी कल्मीत आमकां मेळना आमगेल आड कोण येता हाज्जे म्हळ्यार त्या वेळची परिस्थितीची एक विंगड आशिल्ली न्ही तशी जालें तरी ती जाली कारण त्या नंतर भक्ती तांणी समजावन सांगली भक्ती मार्गान वचका म्हळ्यार भक्ती म्हळ्यार कल्लें म्हणल्यार भक्ती मार्ग आसा ती कितले आसा ती कशी तांत पार पडचें. ताजे नंतर गेल्ले भागान तूं शुद्ध ज्ञान म्हळ्यार केल्लें आत्मदर्शन म्हळ्यार केल्लें ज्ञानाचे विविध संकल्पना स्पश्ट केल्यो. ज्ञान म्हळ्यार आत्मज्ञान आनी ज्ञान म्हळ्यार शास्त्रांचें ज्ञान गुरून दिलेलें ज्ञान त्या सगळ्यांत व्हड म्हळ्यार आत्मज्ञान प्रचितीचें ज्ञान शास्त्र प्रचिती गुरु प्रचिती आनी आत्मप्रचिती ती येवंका म्हूण. हां आतां कल जाल्यार ताजे नंतर तांगेल अपेक्षा अशें आसा की आमी तशी वागल्यार तें खंडीत आमकां मेळकाची म्हणून आतां जायना पडे. आतां समाज सेवा संघटन राजकारण व्यवहार चातुर्य सामाजीक नेतृत्व पारमार्थीक नेतृत्व निष्काम कर्मयोग ह्या सगळ्यो गोश्टी सांगूक ते प्रारंभ करतस ह्या हातूंत इत्या म्हळ्यार हें आमगेलें आतां जीवन म्हळ्यार फक्त भक्ती आनी ध्यान न्हय ध्यान लावन बसचें आनी नुस्तोच अभ्यास करची न्हय प्रॅक्टिकल करता. जाल्लो मनुश्य इंजिनियर जालो PhD जालो डॉक्टर जालो लोकांक क्लिनीक काडून पेशंटांक सेवा करूं शिकता न्हय तांकां बरें करता ना जाल्यार शिकून घार बसलो बाकले करना उपयोग केल्लो ज्ञानाचो तशी जावं न्हय ताजे खातीर हां तरी तांचें जीवन म्हळ्यार भक्ती आनी ध्यान न्हय माया आनी ब्रह्मय न्हय तांणी मस्त ताजे बद्दल सांगलें माय म्हळ्यार केल्लें ब्रह्म म्हळ्यार केल्लें जाल्यार ही सगळी थियरी जाली हे सिद्धांत जाले जाल्यार आमगेलें जीवन प्रॅक्टिकल जीवन विविध अंगांनी नटल्या विविध पैलू आसत ताका. हां त्या जिवनाक नाना रंग छट आसती कितें म्हळ्यार आजू बाजूक नाना स्वभावाचे लोक वावरता आसती ना म्हण तरी खंय थान तरी मुखारी मागशी 10 दिशांनी आमकां येवन आदळटा ती केन्ना पूण आमी ना म्हणूंक जायना. तांतूं थोडे जाण आत्मज्ञानी आसता ती जाल्यार मोस्ट ऑफ देम हां अशी कर्कश आसता ती किंवां तांगेल कलिपुणी तक्रार आसता ती तांगेल विश्वास उबयसना देव आसा देवाल विश्वास उडलेलो आसता ती आनी दुख्खी आसता ती आनी आमकां हे सगळे सिद्धांत कळलेली मिती आमी आत्मसात करूं पळयली मिती आमी त्या मार्गार आशिल्ली मिती आमकां तांगेल जास्ती पाप दिसता. अयो पाप तांगेलें तांकां केल्यार आनंद मेळना तांच्यांतूय श्रीराम आसा न्हय तांच्यांतूय रामतत्व आसा तांकांय आमी ह्या मार्गा हाडका हें जें दिसता न्ही हां ही छटा आमगेल्या मनांत उद्भव जाल्या तावळी हां तेमीत कल ह्या अंतर्भाव आमगेलो समर्थ हांगता न्हू ते मुखारी
सरोंचे आसा ते कशी ताका व्यवहार चातुर्य कशें हाडचें, व्यवहारांत थंय आमकां ज्ञानोत्तर भक्ती आनी भक्तियुक्त ज्ञान दोन्ही आसता. नामदेव भक्त आशिल्लो, ताका कडेन ज्ञान जालें की विठ्ठल सगळे कडेन भरलेलो आसा. आनी संत ज्ञानेश्वर ते ज्ञानी आशिल्ले जाल्यार कृष्ण भक्त जाले. म्हळ्यार तांणी अक्षरशः नामदेवाक पांय पडले की तुगेल भक्ती कर, हॅट्स ऑफ म्हणून तशी. हां, तर तांणी सांगलें की कशी आसता. हांगा तांणी सांगलें की तुमी जेन्ना सेवा करूंक वता ती, डॉक्टर लोकांनी ओथ घेता ती, शपथ घेता ती, हांव हें करना, हांव तें करना म्हणून. तर प्रत्यक्षांत तांणी तशी वागका, तांणी तशी वागका न्हय म्हळ्यार मात्र जाता. तरी कोण कोण मारी कलेपणी कारण काडून पयशे उकळोवचे, खंय पूण मुद्दाम गरज नासतना हें तपासून घे तें तपासून घे, दॅट इज नॉट डॉक्टरेट. तें नेतृत्व न्हय. तर हांनी महंत म्हळ्यार लिडर खंयचेय दृश्टीन तुमगेलें ज्ञान जें आसा तातूंत तुमी लिडरशीप करूंक केन्ना वता ती तावळ तुमगेले गूण कशे आसता ती हाजे बद्दल मार्गदर्शन हांत आसा. आनी बाकीच्यांकय कशी वयर हाडका. फुल्लांथन अत्तर कोणें काडटा ती तेंच तांणी सांगल्या हांगा. श्री समर्थ हांगे भक्ती कल्पना तांणी भक्ती मार्गूच सांगला. भक्ती मार्गाची जावे तरी श्रीहरी पाविजे तो स्वभाव सहज मेळटा. जाल्यार भक्ती मार्गार मुखार वचना पळय तुमकां जें ज्ञान जाता तें अद्वैता ज्ञान जाता. अद्वैता ज्ञान जायना पळय इतले वेळ देव आनी हांव भक्ती करताली. भक्ती करता वचना पळय हांव भक्त जाता. भक्त म्हळ्यार कळ्ळें हांव विभक्त वर्णाचें, हांव एक रूप जाली तातूंत जायना. पण म्हाका एक ज्ञान कळ्ळें जालें की हांव विंगड नाची, हांवच तो परमेश्वर आसा. हें जेन्ना ज्ञान जाता तावळ आमी आजू बाजू पळयना पळय आमकां अरे हांच्यातूय देव आसा तांच्यातूय, तरी ते इतले दुख्खी कल्याक, तरी कल्याक. आतां अशें आसा तो जो डॉक्टर आसता तोवय मनुश्यूच आसता, तोवय केन्ना पूण सिक्क पडटा. ताकाय कळ्ळें पूण तशीच हो जो भक्त आसता हो जीवन आसता म्हणसरी ताकाय तागेले प्रारब्ध भोगका लागता. तोवय सिक्क पडटा. ताकाय मस्त प्रसंग येतात, वायट प्रसंग येता ती ते निभावका लागता. ती कलकल वियोग जाता ती कोण कोणागेलें सगळें जाता. जालें तर की तांतूं थावन तो मुखार वता. आनी श्री समर्थ हांगेली भक्ती हीच कल्पना आसा न्ही ती ज्ञान प्रधान म्हळ्यार दोळे उगडे दवरून चमकया ती ते सांगता ती कळ्ळें. तांगेल भक्ती वर्णनाक आत्मसाक्षात्कारी तत्वज्ञानाची पार्श्वभूमी आसा. आत्मसाक्षात्कार जालेले तत्वज्ञान म्हळ्यार रामतत्व तुज्यान भरल्या, ताजो उपयोग सर्वांक कोण दिमा, ताजे खातीर तुका हांगा थंय हाडल्या. हें तुगेलें कर्तव्य आसा. नुस्तें कृतज्ञता कृतज्ञता म्हण पांया हात लावन पांय पडचें, जप करता बसचें, नुस्तें फुल्ल उधळचें अशें न्हय. भज सेवायाम. भक्ती म्हळ्यार कळ्ळें भजनम भक्ती 4 अर्थ सांगिल्ले पयले. भजनम भक्ती म्हळ्यार त्या गुरूंग स्तुती केल्ले तितली कंठ बिगिली दे वय की न्ही, कण्ण तुंब कण्णीरू तुंब दे, दोळे भरून आयले रे, कंठ हें जाला सद्गत जाला, तोंडांतल्यान शब्द येना, असली अवस्था जाता. देवा तूं कितलें म्हजे खातीर केलें. हां कले ಏನು ಕಡಿಯೋದು ಈ ಮೂಢನಲ್ಲಿ ही इतली कृपा कशी केली स्वामी म्हणून हांव कृतज्ञ दाटून येता. पण ताजेरीच बैसूं जायना. ते सांगतात उठ्ठा कामा लाग, देर इज अ पर्टिक्युलर पर्पज. तुका हांव कल्ल्या हांगा थंय हाडल्या तें पार पाडी. हांगा हो दुसरो भाग उसूर जाता. तावळी ते सांगता ती की ज्ञानी भक्त हो तांगेलो आदर्श पुरुश जावंका अशें तांकां दिसता. तरी आत्मज्ञानी पुरुशान हें स्वता कृतकृत्य जावंकाची योग्याची जाल्यार आपणाक ज्ञाननिष्ठा भंगू दिवची ना. तरीके ताणें अज्ञानी मनुश्यांक आत्मज्ञाना पर्यंत पावोवची खटपट करता. हें खरें भूषण, हें खरें भूषण. थोडे जाण सांगतात तो डॉक्टर येता हात गुण भोव बरस गो. हात गुण म्हळ्यार कल्लें हात गुण म्हळ्यार नुस्तें हात लावचे न्हय. अरे पेशंट जाल्यार आयल की तागेले देह बोली ताणें उलोवच्या सूर केले की त्या डॉक्टरान हां कशें आसा बरोस न्हय, अरे कांय जायना तुका, कांय काळजी करूं नाका, हांव बसला न्हय म्हणटा. तूं कशें आसा, तुका हें खावंक कशें आसा खा, चिके लिमिटेड
पण हांव वक्क दितले तुका विचारता ताबडतोब बरें जातलें पळय. त्या अर्द हांतूची बरें जावन वता. मग स्पायनल कॉर्ड ऑपरेशन जालेलें, 2 डिस्कच काडून घाले तर ते डॉक्टरान सांगलें हांव आसा न्हय खंय की हांव आयकलें तें मेजर ऑपरेशन डॉक्टर मेजर वया म्हणून मेजर की खुर्चीर की तुका कल करचें हांव करतलोच न्हय तूं बरें जाता. पूर्ण विश्वास त्या डॉक्टराचेर पेशंटान विश्वास दवरका आनी तो विश्वास बैस अशी त्या डॉक्टरान वागका. तशी आत्मज्ञान झालेल्या मनुष्याने नेतृत्व करतना किंवा आत्मज्ञानाच्या अगदी लागी 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 आयिल्लें आसता तावळ धोरणूच ही सेवा करू सूर करता ताणें कळ्ळें. सेवा करू इंटर्नशीप म्हणटात ताका इंटर्नशीप एकदम कोणें पूर्ण डॉक्टर जायना तांकां हॉस्पिटलान काम करपा लागता तावळ धोर न्हू तांणे जी जी शपथ घेतिली की ती शपथ तांणी पाळका. तर हें नेतृत्व कशें आसता ताजे बद्दल तांणी हांगा दिल्या. आपणागल निश्ठा भंगू दिवची ना तरी की अज्ञानी मनशांक आत्मज्ञाना पर्यंत पावोवंका म्हणलें खटपट. हां हें खरें म्हळ्यार त्या ज्ञानी पुरुशागल भूषण तें कोरका. हां जाल्यार हें तान्ने कोरका तो करतलो म्हणची सुद्दां बरोबर न्ही. इत्या म्हणून ताका आत्मज्ञान जालें की तो बर नाची तागेल गुरू तो येता करून घेता ती तेन्ना हांव करता ही जायनाची आपोआप जायत वता आपोआप जायत वता. आनी हो कल करता ताका इतली खुशी जालेली आसता तर आमी एक सत्संग करता ती त्या वेळार आत्मज्ञानी आसा ती ते नुसतें भजन म्हणटा बसता ती आनंदाने ती आयकल की आमी तृप्त बाकी कले करनात नुसतें भजन म्हणटा ती थोडं थोडं सांगतात सिंपल सिंपल प्रॅक्टीस प्रॅक्टीस जातलें. हां तूं कशें करचें वेळ जातलें तशें करचें वेळ जातलें. हां अशी इतलो धीर दितात न्ही की ते डॉक्टरा वरी. तर हां भृगू वल्लीन ते कोण सांगल्या हां कल सांगल्या की तो एक साम गायन आसते तो जो मनुष्य आसा स्वेच्छेन सगळे कडेन संचार करता आनी आनंदान खंयची खंयची पद म्हणटा बसता. सिनेमा पदां स्वताक अध्यात्माचे हें दिसता रंग दिसता तो भाव येता दोळे भरून येता ती. हां अरे एक पण हांव अशी लेखिलें तोच नाही म्हण वाट पळयताली प्रत्यक्ष आयलो गो तूं खरेंच आयलो. हां आपण पळोवचें आमगेले एक परिज्ञानाश्रम स्वाम्यांगेले शिष्य दुसरे एक कडेन वचूले दुसरे स्वाम्या लागीं तांणी देह दवरलेलो दुसऱ्यान तांकां आपोवन घेतलें. तावळी तांकां दिसलें मोगल परिज्ञानाश्रम स्वामी हांव थंय कल्ल्या वचचें म्हण कल्ल्या वचच्या तयार नाशिल्लें तरी तांणी आपोवन घेतलें योची म्हूण. येवन पळयलें तांकां दिसलें थोडे वेळ बसचें आनी गप्प मारून वचचें म्हूण वचून पळयल्यार साक्षात परिज्ञानाश्रम स्वामी थंय बशिल्ले. तांणी हात लावन पळयलें तांकां दाढी बिडी सगळी तशीच म्हणना पण ते थंय खिचले कळ्ळें. ट्यूबलायट एक गेल्यार तशीच कार्यक्षम आशिल्ली ट्यूबलायट दुसरी लावच्या जाता कोणा ती कसलें अड्ड ना. त्या ग्रंथांत बशिल्ली आसता ती समर्थांगे शिष्य आसा ती तांचल्यान ते करून घेता ती सगळं करून घेता ती. आनी नवनव्याचे हो संवाद गुरू शिष्यांचा म्हळ्यार शिष्य नाना तरेचे कोणें वायट लेखा म्हणना हांव इतलें मागशी तूं इतलें मुखारी कल्लेय ना प्रत्येक जण पावतलो जाल्यार त्या नेतृत्व करतल्याने तशीच पारदर्शी स्वभाव दवरका. हां तरी तांणी सांगल्या की जो ज्ञानी पुरुष केवळ लोकांचेर अनुग्रह करचे खातीर आत्मज्ञानाचे फल प्रगट करता आसता की तो ब्रह्मगान करता आसता खंय. भजनम भक्ती हांगा भजनम भक्ती स्तुती करता ब्रह्मागली. हां कितली जाता तितली सगळ्यांक तूं ब्रह्म पळयता तांगे स्तुती करता प्रत्येकल्यांक पट्टून घेता माऊली माऊली म्हणून. वारकरी लोक तरी कल करता ती गरीब बिचारे शिकिल्ले आसनात ते गरीब आसता ती पयशांक सुद्दां तांकां शेत पोट तें सुद्दां सोडून ते 4 म्हयन्यांक येता ती. हां कशी येता ती सगळ्यांक माऊली म्हूण पट्टून प्रत्येकान तांकां विठ्ठल दिसता. तशी जीवन मुक्त हे लोक तांकां लिलेने तो सद्गुरू तांचल्यान हें करून घेता लोकसंग्रहाचें काम. हां जाल्यार लोकसंग्रह करचें सुद्दां एक तंत्र आसता न्ही. त्यांनी ती संतां लागीं वचूल्यार नाना तरेचे लोक येतात नाना तरेचे प्रश्न विचारतात. दासबोधान विचार जाले ती प्रत्येक प्रश्नाक परत परत तेंचें उत्तर दिलें बेजार नासलें समर्थान हें म्हळ्यार कल्लें तें म्हळ्यार कल्लें मागीर हें दिसता मागीर ना कशें म्हणचें तें दिसना जाल्यार कसल्या वेल्यान आस म्हणून असले सगळे प्रश्न
तर तांकां सांग तूं मुखार मुखार वच. हां हां म्हळ्ळें खिडकी भायर, समर्थ सांगतात खिडकी भायर थंय झाड आसा. हां तरी म्हाका दिसना म्हळ्यार तूं खिडकीले यो न्ही, तावळ तुका दिसता थंय पयलीं दिका नाशिल्लें झाड, तें येवच्याक तयार ना, जागेर बशीत कडच्यान दिसता म्हळ्यार कशें जाता. म्हूण समर्थ सांगतात यो मुखार यो, म्हळ्यार तुका अनुभव येतलो. हांव सांगिल्लें तशी वाग म्हळ्यार येता. आतां तांणी एक 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 तांणी ठरयल्या एक एकल्यांक तयार करचें आनी लोकसंग्रह करचो. कळ्ळें? त्या लोकसंग्रहाची आजकाल सुद्दां ही गरज आसा. हें स्वानुभवाचें आनी खात्रीचें ठसठशीत विवेचन मराठीन तुज केल्लें अन्य भारतीय भाशांत सुद्दां खंय दिसना. लोकसंग्रहाचे तांगे स्वानुभव बाकी अध्यात्म मस्त ग्रंथांत आसा, मस्त ग्रंथांत आसा. जाल्यार कशी आसता तो सोंपान प्रॅक्टिकल अशी हें समर्थांनी सांगलें कशें जावंका. हां तरी फुल्लांतोन अत्तर काडचें अगदी सोंपें. एक मशी फुलांतोन अत्तर मसणान काडटात, मात्तींतोन अत्तर काडका. तशी मात्तीशी मूढ लोक, आळशी लोक आनी कले मूर्ख लोक, हां पडत मूर्ख लोक कशी वळोवचें तांकां, कशी वळोवचें. सालो मालो ते हे संत तुकाराम वेळार कस नमन्याचे लोक आशिल्ले. हां तो हो कोण विसोबा चाटी, चाटी म्हणटाले ताका. कड्डेर काला विसोबा खेचरसो जालो. कल्ल्या गोतस्ता खेचर म्हणच्या लागली. खेचर म्हळ्यार गाड्डवणी घोड्याचे मदेचे. तर तान्ने ताका जेन्ना उपरती जाली त्या मांड्या वेळार तुमकां गोतच त्या फाटी तांणी योगान मांडे भाजून खाल्लेले तांणी हांन भयंकर त्रास दिलेलो ते मुक्ताई कडेन. तर ते मांडे कोण जेवणाक बसले आनी योगान अग्नी निर्माण केले पळोवन तो भितर धांवन वचलो आनी ताणें 4 पांयार राबून ते खेचरशे तांगेले उश्ट ताट लेवले जिब्बेने. गोतसवे इतलो मानतार मनुष्य आनी हो 16 वर्सां चल्लो उश्ट ताट लेवले. तावळ तांणी सांगलें विसोबा खेचर, आज दोन तुगेलें नांव विसोबा खेचर. आनी तांणी नामदेवास संतांक अनुग्रह केलो आनी आत्मज्ञान करून दिलें. हां म्हळ्यार अशी कोणेय हे मात्तींतोन अत्तर काडचें. इतले वर्स अरे 16-1400 वर्स जगले तो चांगले वाकत ताका आत्मज्ञान जाय नाशिल्लें, फक्त हम्मीक वाडलेली. ताका कोण हें केलें, कोण केलें ताका. तरी मुक्ताईने 14 वर्सांची मुक्ताई आनी 1400 वर्सांचो कोण चांगदेव वागार बैसून आयिल्लो. कोरा रे कोरा म्हण तो ज्ञानदेवान कोर आशिल्लें बरें, ताजेर कसलें बरोवचें जाता आमकां. तशी ताका सांग म्हण तागेले पाळण आसा. ताका सान्न चेरडावारी पाळल्या न्हिदोवन तिणें उपदेश केला. पाळण्या न्हिदायले वरी ताका चांगदेव 65 बरोवन दिली, 65 श्लोकांत ज्ञानदेवानी. आनी हांवें हें केलें. तर असलें जें आसा विवेक वैराग्य संपन्न जे आसतात तांकां आत्मज्ञान सहज करून दिवचें जाता. जाल्यार वासनेने लिडबिडल्या ती प्रापंचीक तांकां प्रपंचा शिवाय कसलें दिसनाची. हांव मगलें मगल चेडवं मगलें तांचे भायर कसलेंय दिसना. तावळ तांणी कल करका. हां तर तसल्यांक प्रापंचिकांक सुद्दां हाजी गोडी लागची अध्यात्माची. हें काम स्वता श्री समर्थ ह्या ग्रंथान बैसून करता आसत. आतां हो 11वो दशक पळोवया आमी. कितलो गोमटसो श्री समर्थ हांगेले ह्या दशकान नांव भीम दशक. श्री समर्थ हांगेले आदर्श पुरुश म्हळ्यार मारुती राय. कळ्ळें न्हय? मारुती राय आदर्श पुरुश. आनी समर्थांक सुद्दां मारुती गेले अवतार म्हणटाले, हनुमंतालो अवतार म्हणटा ते. तर नांव हाजें भीम दशक. बल भीम मारुती राय तांगेलें नांव बल भीम. भीमरुपी महारुद्रा वज्र हनुमान मारुती म्हण आयकलें आसतलें आमी, वय की न्ही. त्या बल भीमाक 11 रुद्र म्हणटात. त्या 11व्या दशकाक तेमित्तांनी हें भीम म्हूण नांव दिलें. आतां श्री मारुती राय हे महंतांगेले अग्रणी. मारुती राय कशे आशिल्ले श्रेश्ठ साधक. शक्ती युक्ती आनी बुद्धी हाजो समन्वय आसून सुद्दां सहज समाधींत आसताले कायम. तांणी स्वतागेले म्हूण कले करनीची. ते रामदूत म्हूण जल्मा आयले, रामदूत करचे खातीर जल्मा आयले, सेवा करचे खातीर रामाली. आनी अखंड तांणी तेंच केलें, अजुनूय तेंच करता आसत. ते भज सेवाया ती कशी तावळी
त्यांनी सांगल्या त्या काळात कशी परिस्थिती आशिल्ली. सहज समाधी सांबाळणं कर्माच प्रचंड खटाटोप कशी करचो हें समर्थांनी सांगलें. तें मारुतीगल जिवना वेल्यान शिकतात जाल्यार आमी मारुतीगलेच अवतार म्हणजे समर्थ आयले तांगेल जिवना वेल्यान सुद्दां ते शिकयले. महंतांगल वर्णन केलेले ह्या दशकाक भीम म्हणून नाव दिल्या. भीम दशक सी समर्थांगल काळांत सबंद देशांतुची बौद्धीक अराजक माजलेले. आतां कमी आसलें. आतां कशी आसा समाज प्रपंचांत इतें परमार्थांत इतें खऱ्या प्रचितीची ज्ञानोपासनाच मंदायलेली. कोणाक नाक्काच आशिल्लें कल करचें स म्हूण वाद घालके एक नमुन्याची न्ही मस्त कल म्हणटा ती आमी कोणाक खर झुजल्यार खरपीर कितलें बरें दिसता. आनी खरपून घे एक नमुने आनंद. तशी स्वताले ते सुणें हाड चापता चाबून ताका मूड बांदताना रगत येवचें लागता जाल्यार ते रगत ताका दिसता ते हाड्डांतल्यान येतस आनी चोखून घेता. तशी आमगेल गती जाता. प्रपंचान कसलें मेळना ताजे पिण कब्बार आसून परत तो कब्बारस काडटलो तो चोथो परत घालता. तांकां कल येना तरी घालता. तशी आमगेल मन तशी हें जालें. अजुनी तेंच अराजक आसा प्रपंचांत आमगेल्या. प्रपंचांत कले परमार्थांत कले खरी प्रचिती घेवंका ज्ञान घेवंका आत्मज्ञान कोण घेवंका ही बुद्धीवरेका लोकांक जायना. सगळे कडेन कल दिसता तरी आतां सुद्दां मतांचा गलबला. सादे कुंभमेळ्या वचून पळयात इतलो व्हड पर्वणी म्हणटा ती थंय स्टॅम्पीड जाता. कल खातीर स्टॅम्पीड जाता की कोण पयलीं न्हांवचें थंय स्नान कोण पयलीं करचें तांगेल माना प्रमाण थंय म्हळ्यार तांगेल मान कोण हे मान घेतले तांकां कल्ल मान आसा. परमात्म्या मुखार तांगेल मान कल्लो. असलें आमकां जावचें स्वय बिलकूल ना. त्या वेळार तसले लोकांगेल बुजबुजाट आशिल्लो बुजबुजाट म्हणटात ताका. आतांय तशीच आसा. सामान्य मनुश्य कमाली स्वार्थी आनी स्वार्थांतल्यान भायर ताणटलो निस्वार्थी पुरुश फुडारी जावंका न्हय. तशीच समर्थ तत्वज्ञाने जावंका. तांकां कन्विन्स कर अशी समर्थ तत्वज्ञान जावंका. आतां एकल्यान म्हाका सांगिल्लें तो डॉक्टर हळो तो म्हाका म्हणालो बाई तुम्ही कीर्तन वगैरे करता पण काय की माझा विश्वास नाही हो देवावर. मी स्वतःच सेल्फ मेड आहे. मी एवढा बघा डॉक्टर वगैरे झालो. तुम्ही काय केलं नुसते बँकेत राहिला अशी. मी पण बँकेतच काम करतो पण मी डॉक्टर आहे अशी. मी स्वतःच्या कर्तृत्वावर इथपर्यंत आलो. गप्प राबली. तो म्हणाला काय तुम्ही गप्प झाला तुम्हाला वाईट वाटलं का मी असं म्हटलं म्हणून माझा देवावर विश्वास नाही. म्हणे नाही हो मला कशाला वाईट वाटणार म्हणून. नाही कसं काय तुम्ही एवढे हे आहात देवभक्त आहात आणि मी तुमची असं हे केली मला वाटतं तुम्हाला वाईट म्हटलं. तुम्हाला वाईट म्हटलं नाही मी पण माझा विश्वास नाही असं म्हटलं तुम्हाला वाईट वाटलं असेल. म्हणे नाही हो कसं काय नाही. तर ताक सांगल्या बघा एखादा माणूस जर मला म्हणाला की हो काय तुम्ही सांगता मला बघा मी आईबापाशिवायच जन्माला आलो तर ऐकणारा काय म्हणेल काय म्हणणार तो गप्प बसेल आणि मनातल्या मनात म्हणेल मूर्ख आहे लेखाचा ह्याच्याबरोबर काय आर्ग्यू करायचं म्हणून गप्प बसेल. तसले नमुन्याचे तसले ते स्वार्थी लोक कमाली स्वार्थी. त्या स्वार्थांतल्यान भायर खेच्चाक तशीच समर्थ तत्वज्ञान आमकां जावंका. तांगेल हाका बरोबर उत्तर दिश आमचल्याक तयार आसता. सो वी शूड बी क्लियर अबाउट अवर फंडाज ह्या तत्वज्ञानाचे. हे निश्चळ म्हळ्यार कळ्ळें चंचळ म्हळ्यार कळ्ळें सगळं गोत्तच का. दासबोधा असले ब्रह्मज्ञान सांगतले ग्रंथराजांतून तांकां हे इतलो व्हड ग्रंथ अद्वैताचो तांकां कलकल म्हळ्यार खंयची लेवल अर्थान ताणें मार्गदर्शन केलें. पयलीं तांणी सांगलें प्रपंचान कसले नमुन्याचे लोक आशिल्ले त्या वेळार आनी आतांय आसात. एक तर मुर्दाड म्हळ्यार मनच मेल्लेली तांगेली. कोणें तांगेले बायलांक धरून व्हरताले तांकां भ्रश्ट करताले सोडून दिताले कैदेन दवरताले आनी हे आपले रडतळ बसताले. नाल्यार मोकाट बैलशे थंच्याची रायांक हे चाट्ट बसचे आनी थोड्या पयशां खातीर आपणाल्याच लोकांक त्रास दिवचो असले मोकाट आशिल्ले. जाल्यार समृद्ध मन कोणागेली ना आशिल्ली क्वचित दिसताली. जाल्यार जे हत्ता बोटा वयले समृद्ध मनाचे आशिल्ले मे बी दे वर नॉट आत्मज्ञानीच आत्मज्ञान जायनाशिल्लें तांकां. जाल्यार तांणी समर्थांगेल मदतीन तांचे खातीर समर्थांनी तांकां तयार केलें पयलें आनी तांकां सांगलें
साध्या साध्या गोष्टी ह्या लोकांक पण शिकयाती. फुकट खाऊ नये, देहाला आळसावू नये, त्याला कष्टांची सवय असावी, वेळ वाया घालवू नये. प्रपंचात पैसा हवा, तर तो पैसा आपण स्वकष्टांनी मिळवावा. त्यासाठी सकाळी लवकर उठावे. अख्या साध्या गोष्टी सांगतात वे. मैं फुकट खाऊ नये, मावाल घालवतन खाली हातान बसू नये. चार लोक उलयतात थंय बैसून माती खरपून घेता बसू नये. हां, आळसान देह घालू नये, कष्टात सवय असता. उगीच फांफू पण वेळ घालू नये. प्रपंचाक पैस जायने स्वतः लिमतीर मेळयाती, कोणाला थंय बरगून हाड नये. नितीन मेळोंका आणि सकाळी बेगी उठावंका म्हळ्यार सबंद दिवस आमकां मेळटा ती. प्रत्येकांक 24 तासच असतात न्हय. आमी सम प्लॅनिंग करता प्रत्येकाचें. हें असली शिकोवची ती मनुश्यागल जीवन पातळी कितली हीन मर्यादे पर्यंत पाविल्ली ताची कल्पना येता. त्या वेळार कोणें प्रपंच सुद्दां धड करनाशिल्लो, दुख्खी आशिल्लो. प्रपंच करूं येना म्हणून तो प्रपंच कशी कश्ट पावता ताचे ब कड हांतू तांणी समज सांगले. हां, आनी महत्वाकांक्ष धरका कडे प्रपंच पैल कोर न्हू कडेन परमार्थ करका. प्रपंच बाजू सावन परमार्थ करारी म्हळ्यार अशें सांगची सोय नाशिल्ली. तांकां बरें जातलें कले करनासतना नुसतें प्रवचन आयकता बसचें. असेल हरित देईल माझ्या खाटल्यावरी म्हणून तशी म्हणता बस, तशी अजिबात कबूल नाशिल समर्थ. तांणी सांगलें प्रपंच धड करूंक पयलीं शिक्का आनी ताजे नंतर कोणाक प्रपंच करूं येना की स्थूल प्रपंच सोप्पो तो सुद्दां कोणाक धड करूं येना, ताका सूक्ष्म परमार्थ कशें कळटलो. तेमी पयलीं ताका प्रपंच करूं शिकयात. उठा, व्यायाम करी, हें करी तें करी, स्कुला वचत शीक. हां, आनी अन्यायाचे अगेन्स्ट झगडचें शीक. कशी झगडचें, युद्ध कशें करचें, हत्यार कशें वापरचें तें शीक. घोड्यार बैसूं शीक. त्या वेळार घोडे आशिल्ले, आतां कार्स आसा ती. आतां हें आसा तें आसा, सगळे नमुने आसा ती. वय की न्ही. एक आपणा गेलें एक हें म्हणटात ताका कसलें आपणालें ध्येय म्हणून त्या हाज्यान आमी तें प्रपंच बरो करूं पळोवंका. सगळ्यांक प्रपंचान सुद्दां आमी मदत करता तांकां. तावळी ते आमगेल बाजू वळतात. वळना पण हगूर हगूर हांव इतले कश्ट काडटा, तूं कशी, तुकाय तेच कश्ट आसा ती जाल्यार तूं कशें आनंदांत राबूं शकता म्हण ना पडे. हां, म्हाका एकल्यान विचारलेलें, मस्त झगड 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 जालें खंयची ट्रिपा वचूं कडेन शांतपणान हांव दोगां जाणांकय समजायलें. अरे म्हणाले तूं कशी शांतपणान उलोवंक शकता, खंय शिकता वे. हांव म्हणलें वय हांव समर्थांगेल शिश्य आसा. खुशीच तांकां म्हळ्यार असले आमगेल एक्शन हांवें मगल हे गुरू मगल ते गुरू अशें न्ही. ते आमी तांगेल तत्वा प्रमाण वागल्यार तांणी विचारका आमकां मुखा वयल्यान की तूं खंयच्या गुरूले शिकता म्हूण. तांत आमगेल यश आसा आनी मागीर तांकां नम्रपणान शिकोवंका. तें आमगेल न्ही, गुरून दिलेलें तत्वज्ञान हें सांगून तांकां शिकोवंका. प्रपंचच समजा प्रथम सम केल्लो तरी जाता. प्रपंच सम करतल मनशान सुद्दां थोडे गूण येतात. ते कल्ल येता ती चिकाट येता काम करची, गुणां बद्दल निश्ठ आसता. कश्ट करची तयार येता, कणखरपण येता, नियमीतपण येता, रेग्युलॅरिटी. सुख दुःख सोंसचें म्हळ्यार कळ्ळें एक सहनशीलता येता. नोकरी करची म्हळ्यार 2 शब्द घेवचे शिक्का, 2 दिवचे शिक्का हें येता. मानाक मान गिळची तितलें आमगेल मनाचें आमगेल मन तितलें विकसीत जाता. तेमी प्रपंच नीट करा म्हळ्यार कल्लें. तरी समर्थांनी उत्तर दिलें की हांव आनी मगलें होच तो बंद आसा. तो हांव आनी मगल प्रपंच सबंद करात, पण त्या जागेर तुमी तूं आनी तुगेलें हें हांव म्हळ्यार तूंच मगल देह म्हळ्यार तूंच आसा आनी तूंच मगल देह चलयत आसा, ताजेर मालकी तुगेली आसा. तेमी ती सगळी प्रॉपर्टी सो तूं दिल्लेली आसा. तर तुगेल मता प्रमाण हांवें चल अशी म्हाका तितली करी. मगल प्रपंच न्ही, पण तूं म्हाका वयसून दिला म्हळ खातीर हांव प्रामाणीकपणान करता. जाल्यार मगलच न्हय जाली ती म्हाका टेन्शन ना. फक्त कलमेरी गुंतयल्या सगळें तूं गुंतयल्या मज्जान. तूं मगल श्वास सुद्दां तूं दिल्यात म्हाका, सगळें तूं दिल्या. सगळी संस्था मगल शरिरांत ती तूंची चालयत आसा. मायेक सुद्दां तुवें दिल्या, अंतरात्मा तुमची जावन मगल भितर बसला. हांव कसलें म्हण हांव म्हणचें. तरी हें प्रपंच करतना जे आमकां कश्ट येतात की तावळी सगूण पूज सांगल्या. ते सगूण पूज करता 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 ते कश्ट निवारण जाता वतना तावळ एक येता की आमचे पेक्षा शक्तिमान कोणकी देव आसत. इतलें जरी कळलें न्ही तरी पयली पायरी चडली आमी.
तर हांवें प्रपंच देवाल असं अशी निश्ठ दवरणं अगदी व्यवहार बुद्धीन प्रपंच करचो. कळलं न्हय? ताजे हांव न्ही, हांव मगलें न्ही, तूं आनी तुगेलें. हां, हो प्रपंच देवाल आस अशी निश्ठ दवरका. आनी तेमी देवाल म्हणून तो म्हाका ट्रस्टी, हांव ट्रस्टी असो म्हणल्यार दिला. मगल चेडवो म्हळ्यार ताणें म्हाका ट्रस्टी म्हूण दिल्या. तांकां समज आमी शिकोवंका, तांकां संस्कार दिवंका ती. हां, आनी अशी करून ईश्वर अर्पण बुद्धीने कर्म करता वचचें. हें प्रपंच शिकयतना ह्यो गोश्टी आपोआप दुख्ख येवंक का जायना, वायटान बरें हें जाता की तें बिमच्या लागता मनाचेर. अशी वागता वचूल्यार जो मुर्दाड मनाचो आसता किंवा जो मोकाट मनाचो आसता, सगळ्यांक जिवाचे वासन क्षीण जायत वता, अहंत कमी जाता, तांगेलें चित्त निर्मल जायत वता. आनी निरासक्त कर्म म्हळ्यार खंय आसक्त न्ही, अपेक्षा दवरनासतना कर्म आपोआपी घडचें लागता. अरे हान्ने म्हाका मदत केल्ली, कशी मदत करची म्हाका शिकयल्लें. आतां तो कोण की चेडूं पडलें रस्त्यार, आमी सांगता म्हणना, एक हाजे फुटपाथा वयले चेडूं पडलें थंय, हें चालू आसा, ट्रॅफीक चालू आसा, खंयचें वाहन ताज्या आंगार, धांवन वचून आमी ताका उबारून हाडटा. कितलें बुरशें आसा. हें कशें जाता? त्या वेळार आमगेली कसली अपेक्षा आसना. सामान्य मनशाक ह्यो गोश्टी कोणाले तरी जिवनान साकार जाले शिवाय ही कळना ती. तेमीत महंत जीवन कशें जावंका की तें आमगेल्या जिवनांत आमगेले ते गूण आमी उतरोवंक खातीर. आनी आधी केले मग सांगितले अशें जावंका. महंत हो अति कर्मरत आसका, अहंकार गलीत जालेलो, वृत्ती स्वस्वरुपांत लीन आसतलो, निस्वार्थी प्रेम करतलो, तो कल्ल्यांतूय अडकना, सगळें करता कल्ल्यांतूय अडकना. सगळे महंत कले आत्मज्ञानी आसता तिचे शिना जाल्यार ते साधक मात्र जरूर आसता. साधक आसता, साधन सोडची ना. तरी स्वरूप अनुसंधान कायम आसता. आनी ताजो अभ्यास जशी दृढ जायत वतकी तशी ताजें सामर्थ्य विकसीत जायत वता. लोकांक ते स्फूर्ती केंद्र जावन बसता. अरे हक्क जमता, हक्क काय म्हाका आशिल्ले ताजे पेक्षा जास्ती प्रॉब्लेम ही आसत, तर ही कशी आमकां सांगता असं म्हणल्यार एक नमुन्याची उमेद दुसऱ्यांक येता. ती करूं शकता, आमी कल्या करूं शकना ती म्हणलें तेमीच करुया चला. हां, कले सगळ्यांक अवघे धरू सुपंथ, एकामेका सहाय्य करू. हां, तशी हो महंतू सगळे हाजेर आसतना तावळ तांणी हें दिल्या. तांणी सांगलें की पयलीं आमी भीमदशक म्हळ्यार समर्थ हांगेले, समर्थ कोणालो अवतार सांगलें, श्री मारुती गेले म्हणून भीमदर्शक. तर तागल पयलें आमी हें करता तो आदर्श साधक आसत. शक्ती युक्ती भक्ती सगळें ताल्ल्याक आसत. तर कर्म भक्ती आनी ज्ञान हाजो हनुमान हो गोमटें प्रतीक जावन आसत. आत्ताय तो चिरंजीव आसा म्हणटात. आतां चिरंजीव म्हळ्यार कसलें? ती एक साधकागेल अवस्था. ती अवस्था श्रीरामाने चिरंजीव केली. सिद्ध जाल्ले तरके तूं साधन करका, तूं साधक म्हूण जगका. कल्ल्याक एक तरी कृतज्ञता आसका की आपणा गुरूचे गुरू म्हणटा तूं हांवच जालो म्हूण, तुवें गुरू जाला म्हूण, जाल्यार हांव गुरू मुखार हांव गुरूपद मिरोवचें ना, हांव साधकूच. आनी तांतूच म्हाका गोमटेपण आसा, तांतूच म्हाका कल्याण आसा हें कळका. तर तांणी समर्थांक भक्ती समजावन सांगली. तें सगळें जालें. कड्डेर आत्तां ते सांगता ती कशी करका. तर हें जें आसा समर्थांक हनुमंता गेलें शक्ती युक्ती आनी भक्ती. ताजे खातीर एक आमी तागेल करुणा भागका. बजरंग बली मेरी नाव चली, इस नाव को पार लगा देना, कृपा कर पार लगा देना, बजरंग बली मेरी नाव चली. राजा राम 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 राजा राम राम राम, राजा राम 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 राजा राम राम राम, राजा राम 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 राजा राम राम राम, राजा राम राजा राम राम राम, बजरंग बली मेरी नाव चली. स्वाम्यांनी शिराले मठान मुखार ध्वजस्तंभार थंय मारुतीक उबरो काडला.
आणि तागल प्रार्थना केल्याशिवाय भितर वचुल्यार तुमकां देवांत देवत्व दर्शक जायना. हो नियम आसा. खरें म्हळ्यार तो श्रेष्ठ साधक देवा म्हाका कशी करी, तुजे भायर श्रेष्ठ साधक कर देवा. भवानी शंकर स्वयं तुम्ही हो, भवानी शंकर स्वयं तुम्ही हो, शक्ति युक्ति और भक्ति भरे, प्रभु एक मेरी ये बिनती सुनो, तोरे राम से मुझे मिला देना, बजरंग बली मेरी नाव चली. भवसागर अतीव दुस्तर पर, भवसागर अतीव दुस्तर पर, तू लांघ गयो रे पल भर में. साधना पथ पे पग फिसले मोरे. मग साधनाची जायना देवा, कल करू हांव. साधना पथ पे पग फिसले, कंधे पे मुझे तू उठा लेना, बजरंग बली मेरी नाव चली. श्री राम की दासी कहलावूं मैं, राम की दासी. सगळं जाण पद आणतो हांव दासी म्हणून घेता ती, पण आम्ही खरे दास्य करतात वे. श्री राम की दासी कहलावूं, पर राम की सेवा जानू ना. दुःखी लोकांक पळोवन मगल मनांत कळवळ येना. भुकेल लोकांक पळोवन हांव तांकां अन्न फुकट दिना. तर ही कसली नमन्या सेवा. हां, तेमी हे बजरंग बली. श्री राम की दासी कहलावूं मैं, राम की सेवा जानू ना. ए गरीब नवाज साची सेवा, कैसी करनी करवा लेना, बजरंग बली मेरी नाव चली. बरं सेवा जमना, भक्ती करूक तरी जमतवे. पूज करतना भक्ती भाव खरो जागृत जातवे, तेवें जायना. श्री राम के भोले भक्त हो तुम, पर भक्ति करनी मैं ना जानू. ए भक्त राज हनुमत स्वामी, मेरे राम को राम का भक्त बना देना, बजरंग बली मेरी नाव चली. तू म्हाका रामाल भक्त तूं कर देवा. म्हाका भक्ती सुद्दां करूं कळना रे, कळना. पण म्हाका इच्छा आसा की मगल रामाक म्हाका मेळका. पयलीं हांव तुका कल सांगलें, तेरे राम को मुझे मिला देना म्हण सांगलें खंय की, वय की न्ही. हां, तोरे राम से प्रभु एक मेरी ये बिनती सुनो, तोरे राम से मुझे मिला देना. जाल्यार शेवटचे हांव तुका सांगता, सेवा कशी करची शिकय. आतंक मचा है इस दुनिया में. आता प्रत्यक्ष सेवा कशी करची ताजे गायडन्स हांव मागता असं, ताजे खातीर म्हाका तयार करी. आतांच काळ कशें आसा. आतंक मचा है इस दुनिया में, गरीब का वाली कौन नहीं, सब मदद मदद कर दोहरे हैं, पर मदद तो पहुँचे ना पहुँचे. ओ संतन के रखवाले. रामान ताका सांगल्या सगळे संतांगें रक्षण तुम्ही करता. रामाल नांव कोण घेतात की राम तत्वांत विलीन जालेले, तांगेले देहाचे तन मन धनाचे रक्षण तूं करता, तांगेले प्रपंचाचे रक्षण तूं करता. ओ संतन के रखवाले, ओ भक्तन के प्रतिपालक तुम, ओ अंजनी माँ के लल्ला रे. मोगा चढ़ तू अंजनी गेलो. श्री राम के राम दुलारे तुम, ओ चिरायु बालक शक्ति दे. कल जाऊं का मका, शक्ति दे युक्ति दे मोहे भक्ति दे, और सेवा का वरदान भी दे. देवाल कृप जाले शिवाय, सेवेच वरदान मेळे शिवाय आम्ही निष्काम सेवा करू शकना. ती कामान येता, अपेक्ष येता ती. ताजे खातीर त्या हनुमंता गेला मी करुणा हें करका घेवका. और सेवा का वरदान भी दे. ताळकल जाता, दुखियों के दर्द मिटा सकूं. म्हाका कल करची इच्छा जाल्या, हां जाल्यार कार्य घडना, तूं मदत करी. दुखियों के दर्द मिटा सकूं, अखियन के आंसू पोंछ सकूं, उन सब में राम को देख सकूं,
मेरे राम को मैं अपना सकूं. आता हांगा पयलतान म्हणलें हां मोहे तोरे राम से मुझे मिला देना. आता हांगा तो साधक म्हणटा मेरे राम को मैं अपना सकूं. मगल राम असं मगल हांव ती आवसस मगली म्हाका मेळोन दी जाल्यार राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम राजा राम राजा राम राम राम. आता हांगा हे सगळ्यांगल अंतर्भाव ओळखून हां समर्थकल म्हणटा ती की मूर्ख एकदेशी होतो चतुर सर्वत्र पाहतो. म्हणून सगळ्यांनी आत्मज्ञानाच्या मार्गार आशिल्ल्यांनी मुखार वचुलें ज्ञान सुद्दांय तांकां नेतृत्व आनी व्यक्तिमत्वाचो सर्वांगीण विकास पयलीं स्वता कोन्न घेवंका. बावळ अशें जावचें ना, चतूर जावंका. युक्ती भक्ती शक्ती तिन्नी आसका. हाजें प्रतिपादन करतलो हो दासबोध हो एक लोक विलक्षण ग्रंथ जावन आसा. समाज सेवा सांगली जाल्यार हाजो अर्थ कळ्ळें. समाज सेवा म्हळ्यार कशी करची तर ज्ञानोत्तर कर्म म्हळ्यार पयलीं तुमी ज्ञान कोन्न घेयात. पयलीं तुमगेले फंडाज व्हेरी क्लियर आसता ती. कड्डेर भगवंतागेल पयलीं भक्ती करात. तुम्ही स्वता भक्ती करात. तुम्ही स्वता भक्त जायात. तें भक्त जावन भक्तींत जन्मले ज्ञान मेळ्ळो तुमकां आनी कड्डे तें ज्ञान जायना पडे समाजागेल सुद्दां उन्नयन जावो म्हळ खातीर कर्म करचें. तावळ ही समर्थांगेल शिस्त आसा. ही अत्यंत तर्कशुद्ध आसा. आतां आमी हाजो समास एक पळया. तांणी हो समास एक बरयलाची फंडाज क्लियर जावचे खातीर. आमी कलकल शिकली जगाची उत्पत्ती कशी जाली, ताजो नाश कसो जालो, तें निश्चळ म्हळ्यार कळ्ळें, चंचळ म्हळ्यार कळ्ळें, हें सगळें तांताच. आतां आमी वाचच्या ह्या समासान तूं जगाची उत्पत्ती कशी जाली तें सांगल्या. कडेरी अष्टधा प्रकृती ही केवळ कल्पना आसा. जगान फक्त निश्चळ आनी चंचळ मात्र दोनीच आसा. कळ्ळें. निश्चळ आनी चंचळ. निश्चळ म्हळ्यार परब्रह्म. त्या परब्रह्मांतूच एक झुळूक आयली ती चंचळ. जाल्यार ते चंचळतेने मूळ मायेने सगळी सृश्टी निर्माण केली आनी ताका सजीव केलें. सजीव केलें ताका. कशें केलें आसतलें गोतसवें तिणें तें हाजें कठपुतली खेळ तुमी पळयला आसतलो. बावले पयलीं करता तो जो खेळ करता तो पयलीं बावले करता. तांकां दोरये बांदता आनी बोट्टांक आपणाले ते दोरये घेवन तांकां नाचयता. तोल्टी नाचतात ते बावल्यो. बावले तुमी तें कठपुतली हें पळयलें हांवें मागोत ना तुमी पळयलें की ना म्हणून. तरी ती म्हणटा ती की बोल रे कठपुतली दोरी कौन संग बांधी सच बतला तू नाचे किसके लिए. तावळी ती म्हणटा बावरी कठपुतली बोली पिया संग बांधी मैं नाचू मेरे पिया के लिए. ते निर्जीव कठपुतलीक सुद्दां कळटा की हांव मगल पिया खातीर आनी तोच नाचयत आस. जाल्यार आमच्यान तूं बैसून आमगेले अंतरात्मा आस तो आमकां चलयत आस जाल्यार ताका आमी जुमान ना ती. आमकां कळना की तो आमकां हालयत आस. ताजें पयलीं ज्ञान करून घेवंका. पयलीं ताजें ज्ञान करून घेवंका. ताजे खातीर आतां पयलीं फंडाज क्लियर करचे खातीर तांणी सांगल्या पयलीं थोडे हें पयलेंच जाल्लेलेंचें आसा. कशें जालें हें भीम दशक 11वा तो आमी बराबर वाचच्या. श्रीराम जय जय रघुवीर समर्थ श्रीराम. आकाशापासून वायो होतो हा तो प्रत्यय येतो. वायोपासून अग्नी जोतो सावध ऐका. अग्नी कशी जालो जोर जोरान वारो व्हांवच्या लागलो. झाड एकमेकाचेर घसटूंच्या लागली. त्या घासून वायोची कठीण घिसणी तेथे निर्माण जाला वन्नी. तांतू थोडे मदेंचे सगळे वायू एक कठीण आसना थोडे मंद मंद आसता. ते मंद वायू कल जाता थंय वतना बाश्प घेता वायन तो म्हळ्यार कळ्ळें की उदका वेल्यान तो वायू हाजेर थंड जायना पडे ताजेंची कंडेन्स जावन ताजें उद्दा जाता. ताजे पयलीं उद्दा नाशिल्लें. वायोची कठीण घिसणी तेथे निर्माण जाला वन्नी. वन्नी म्हळ्यार उज्जो. मंद वायो शीतळ पाणी तेथून झाले. आपापासून म्हळ्यार उदकापासून झाली पृथ्वी ते नाना बीज रूप जाणावी. बीजापासून उत्पत्ती व्हावी हा स्वभावाची आहे. मातयेंत कितले बीज सुप्तपणान असतात. तर पृथ्वी तयार जायना पडे येतना
इतले बीज दिसनाशिल्ली तुमकां तसं ते जे जीव जंतू असतात इतले सुप्त असेल त्या आत्त मायक्रोस्कोपान ग्रो करू जातात, कल्चर करू जातात. एक मिनिट. तरी आपापासून झाली पृथ्वी ते नाना बीजरूप जाणावी, बीजापासून उत्पत्ती व्हावी हा स्वभावाची आहे श्रीराम. मुळी सृष्टी कल्पनेची. आता ही मूळ माय तयार झाली, ही मूळ माय म्हणा कल्पनाच नाल्यारी परब्रह्मान केने चलन जायनाची. अशी एक बाजून हळूचे झुळूक शेलक ती कल्पना म्हणा झुळू काढली ही आमकां कल्पना. कल्पना आहे मुळीची, मूळ माया गेली. जयेपासून देवत्रयाची काया झाली. देवत्रय म्हणा ब्रह्मा विष्णू महेश गुणमाया. निश्चळामध्ये चंचळ तेची कल्पना केवळ ती फक्त कल्पना. त्याने ती अष्टधा प्रकृतीचे मूळ कल्पना रूप हांतुतान गुणमाय झाली. हे पंचमहाभूत तयार झाली. सगळी कल्पना ही तयार झाली ती तयार झाली अशी. आता मस्त हांगा एक ग्लास घाल्या, हांग दिव दवरला देवा लागी. त्या दिव्याचे प्रतिबिंब कितकी पडतात, 4-5. 2 ग्लास असल्या 2 प्रतिबिंब, 3 असल्या 3 पडतात. तशी त्या अष्टधा प्रकृती सगळं कल्पना रूप झाल्या, त्याची प्रतिबिंब खरीशी दिसतात. पण ती सगळी कल्पना. कल्पना तेची अष्टधा प्रकृती, अष्टधा तेची कल्पना मूर्ती. मुळाग्रासून उत्पत्ती अष्टधा जाणावी. मुळापासून उत्पत्ती ही अष्टधा जे त्यांनी केल्लें ती अष्टधा प्रकृती असं. त्यांनी 3 केलेलं ते अष्टधात जातलं नव्हे. मनुष्याने उत्पन्न केलेलं जीव तो मनुष्य जातलो, सूण जायना. 5 भूते 3 गुण 8 झाली दोन्ही मिळून. हे परत एक्सप्लेन कर का म्हणून अष्टधा प्रकृती जाण बोली जिते. मुळी कल्पनारूप झाली, पुढे तेची फोपावली. केवळ जडत्वास आली सृष्टी रूपे. सृष्टी निर्माण केली ती जड सृष्टी पहिली निर्माण झाली. कड्डेरी आपणागलोच अंशतान प्रत्येकांतरी गेली ती सूक्ष्म रूपाने आणि ताका जीवन मेळ्ळें. ते कोणकी म्हळेल खंय जादू एकल्याने त्याने थंय सुद्दां चतुर आसका मनुष्याने एकल्याक सगळी सिद्धी प्राप्त जाली 4 जाणांक. कलकलें एक हाड्ड खंय की पडलेलें आशिल्लें की सिंवागलें. 4 मित्र वता जंगलांत. अरे हें कल्लें सिंवाल आमगे ट्राय करया हांवें सिद्धी हो करया म्हणून. तर एकल्याने ती जोडसुयली हाड्ड कळ्ळें. दुसऱ्याने तांतू रक्त मांस घालें. तिसऱ्यान ताका स्किन केलें. वाघ दिसच्या तो सिंह दिसच्या लागलो पण ताका जीव नाशिल्लो. तर चौथ्याने ताका जीव हाडलो. जीव हाडना पडकल जाता. तर सिंह लक्षात घेतलं हांणे आपणा जीव दान दिले म्हणून ना, ताणे तांकां सगळ्यांक खावन सोडलें. तशी त्यांनी चातुर्य सुद्धा आसका. कल्ले हें करतना चातुर्य आसका. आमगे सिद्धी यूज करतना कोणाक त्रास जायना मग कल जावच्या फावस हाजो विचार करता आणि बरेपणा खातीर मात्र सिद्धी यूज करतात. सिद्धी येता ती आपापीच आत्मज्ञान जाता, कलेपणी सिद्धी येतात पण ताजो अजिबात वापर करचे ना आणि वायटा खातीर तरी बिलकुल करचे ना. तर हांगतानी सांगल्या मुळी जाली ते मूळ माया. तांतान सत्व रजत मायले. त्रिगुण झाले ते गुणमाया. जडत्व पावली ते अविद्या माया. माय सुद्धा 3 नमुन्याचे 4 नमुन्याचे माया. कशी मुळांत आशिल्ली ती मूळ माया, कडे गुणमाया, कडे अविद्या माया म्हणजे जडत्व जड सृष्टी निर्माण केली. जडत्व अविद्या माया सृष्टी रूपे श्रीराम. पुढे 4 खाणी झाल्या. 4 खाणी म्हळ्यार खंयचे जारज अंडज स्वेदज आणि उद्भिज. जारज म्हळ्यार अशें मनशां म्हळ्यार एक योनी मार्गान भायर पडटली ते तशी उत्पत्ती जाता. अंडज अंड्यांतल्यान जी पिल्ल भायर पडतात ती. स्वेदज म्हळ्यार घाणींतल्यान हुम्मेंतल्यान तयार जातात उवो बिवो असले. आणि उद्भिज म्हळ्यार केवळ उदकांतल्यान निर्माण जातात ती वनस्पती उदक आणि वायू हांतू. तो खाणी 4 खाणी. 4 वाणी विस्तारल्या. 4 वाणी म्हळ्यार खंयच्यो परा पश्यंती मध्यमा वैखरी. आणि नाना योनी प्रगटल्या नाना व्यक्ती.
नमुन्याची व्यक्ती सूर जाली. एकावर एक ना कसले असंख्य रंग, कसले हे सगळे ऐशी झाली उभारणी. हे थोडक्यान सांग, तांणी पयलीं हे वर्णन केल्लेलेंची म्हणत अगदी संक्षिप्त रुपाने तुमगेले फंडाच क्लियर जावंका म्हळ खातीर सांगता ती. ऐशी जाली उभारणी आता ऐका संवारणी. संवार कसो जालो? मागील दशकी विशद करुनी बोलिले असे श्रीराम. परंतु आता संकळित बोलिजेल संवार संकेत. श्रोते वक्ते कथेसी चित्त देऊन ऐका. शतवर्षे अनावृष्टी तेथे आटेल जीवसृष्टी. आता 100 वर्स कल्पांतांतू त्या सृष्टीचो जेन्ना संवार जाता त्या खंय पडल्यां की जाल्यार तें सुद्दां तुम विवेक कोर न्हू. तुमकां हो विवेक प्रलय तुमगेले जीवमान आसतना करूं जाता विचारांनी. कलमे देवान तुमकां ब्रेन दिल्या, मन दिल्या आनी मन विचार करता. विवेक करूंक कळल्या. योग्य विचार म्हळ्यार विवेक. योग्य विचारसरणीने हें कशें जाता म्हूण इमॅजीन करूं जाता. शतवर्षे अनावृष्टी आमकां एक वर्स समज पावस पडना जाल्यार उदकाचें हें जाता, वांट जाता ती. गोतच न्हय? उदक बंद जाता. आमी पावसाची वाट पळयता ती. जोर पावस आयल्यार नाका दिसता, पावसूय पडना जाल्यार नाका दिसता. एकूण कल्लें तक्रार आनी ताजे भायर कल्लें ना. आत्मज्ञान जाल्लेशे मनशाक तक्रार वरना. शतवर्षे अनावृष्टी तेथे आटेल जीवसृष्टी. अशा कल्पांताच्या गोष्टी शास्त्री निरोपिल्या. शास्त्रांत आनी कल सांगल्या 12 कळी तपे सूर्य तेणे पृथ्वीची रक्षा होय. पृथ्वी जळ न्हू ताजे हें जातलें खंय रक्षा म्हळ्यार राख जातली, गोपर जातलो. मग ते रक्षा विरोन जाय जळांतली. ते रक्षा ती राख जळांत बुडतली, जळ मात्र व्हरतलें. ते जळशोशी वैश्वानरू म्हळ्यार अग्नी. वन्नी झडपी समीरू म्हळ्यार जेन्ना उज्जो सगळे कडेन उज्जो पेटतलो आनी जाल्यार वाऱ्याचो जोर इतलो आसतलो की तो उज्ज सुद्दां निवन वतलो. थंय उदक घालूं कोणें ना, थंय कोणें फायर ब्रिगेड ना, कसलें ना. तरी कड्डेर फक्त वार व्हरतलो. वार हांगा थंय फिरता पण आकाश इतलो व्हड, ताजे मुखार तो वार कांय ना. तावळी समीर वितुळे निराकार जैसे तैसे म्हळ्यार ते आकाशांत एक जाता. आनी आकाशांत एक जायना पळय, त्या आकाशांत दुसरे कडेन थारो व्हरना की ते परब्रह्मांत एक जाता. ऐसी सृष्टी संवारणी जाली, मागा विस्तारे बोलिली. माया निरासे उरली स्वरूप स्थिती. हे विवेकान आम्ही आत्त जिवंत असनाचे जे कल्पांतान जावचे त्या सृष्टीचे व्यवहार कशें जाता, संवार कशें जातलो हाजो विचार आमी कल्पनेन आत्त करूं शकता. तो करा ती. कल्ल्याक कर का कोरून आमकां कल मेळटा. तावळ हें कळता की हें करतना हें संवारणी जाल तरके स्वरूप स्थिती जशी आसता तशी व्हरता. तेथे जीव शिव पिंड ब्रह्मांड आटोन गेले थोतांड. माये अविद्येचे बंड वितळून गेले. विवेकेची बोलिला क्षय म्हळ्यार हें ना जावचें. सृष्टीत संवार जालो. कळ्ळें न्हय? म्हणून विवेक प्रलय. विवेकाने अशी जातलें तशी जातलें म्हणून आमी कल्पन करून हो प्रलय करेला. तेमीत हो विवेक प्रलय. कल खातीर ताजें फळ कल मेळ्ळा आमकां की निश्चळ चंचळ हातूंत निश्चळ मात्र खरें. विवेकी जाणती काय मुर्खा सकळे. विवेकी लोकांक मात्र हें कळटा, मुर्खांक कळना. तेमीत आमी मूर्ख जावं नये. सॉरी हांव 5 मिनीट घेता अजून. तरी हें जें विवेकान जातस विवेक प्रलय, कळ्ळें न्हय? तरी तशीच प्रलय आमच्या शरिरान जाता. सृष्टी शोधिता सकळ एक चंचळ एक निश्चळ. आमगें जड शरीर जाल्यार तांतू मूळ माया सूक्ष्म रुपान येवन बसल्या. ताका अंतरात्मा म्हणटा ती. चंचळास करता चंचळ, चंचळ रूपी. मूळ मायाय चंचळ आनी आमगेलो देहय तोय देह चंचळ न्हय पण अंतरात्माय चंचळ. तर तो एक निश्चळ एक चंचळ आस. आनी चंचळास करता चंचळ तो आमगेलो देहाक परत चंचळ करता, चंचळ रूपी. जो सकळ शरीरी वर्ते, सकळ कर्तृत्वास प्रवर्ते. करून अकर्ता हा वर्ते शब्द जया. राव रंक ब्रह्मादिक सकळामध्ये वर्ते एक. नाना शरीरे चाळक इंद्रियद्वारे. त्यास परमात्मा बोलती, सकळ करता ऐसे जाणती. परी तो नासेल प्रचिती विवेक पाहावी. वय की नाही?
त्या इंद्रियांद्वारे कोण हें कोण घेता त्या आत्म्याक आमी कल म्हणटा ती परमात्मा म्हणटात की नाही, ईश्वर सगळं चलयता म्हणटा ती, जाल्यार तो ईश्वर सुद्दांय परब्रह्मांत लीन जावंच आसा. खंयच ईश्वर तो कलकल करता, जो श्वानामध्ये गुरगुरतो, जो सुकरामध्ये म्हणजे डुकरांत कुरकुरतो, गाढवी भरोन भुंकतो अट्टाहासे करता. लोक नाना देह देखती, विवेके देहात पाहती, पंडित समदर्शने घेती येणे प्रकारे. अथांग एक श्लोक दिला, विद्याविनय संपन्ने ब्राह्मणे गवी हस्तिनी शुनीचैव श्वपाके च पंडिताः समदर्शिनः. तांतू तांतू हें दिल्या, विद्याविनय संपन्न ब्राह्मण, गाई, हत्ती, श्वान, चांडाळू ह्या सगळ्यांक देह विंगविंगड आशिल्ले तरीके सगळ्यांक चलयतल अंतरात्मा एकूच. आणि तो ज्ञानी पुरुष त्या प्राणी मात्र्यांगल रूपान त्या अंतरात्म्याक ते पळयत असतात. जर तो अंतरात्मा सुद्धा निश्चळ नाही, तो चंचळ चंचळ ब्रह्मांश म्हणतात ताका. देह अनेक देह पाहता वेगळाले, परंतु अंतर एकच झाले. प्राणी मात्री देखिले एकांतरे, अनेक प्राणी निर्माण होती, परी एकची कळा वर्तती, तये नाव जगज्योती जाणीव कळा. जाणती कळा. आम्ही त्या मागशीच्यान मस्त पळयल्या. जगज्योती म्हळ्यार कसलें, एक जाणीव असता आणि एक शक्ती असता करतली. प्रकृती आणि पुरुष, शिव आणि शक्ती. श्रोत्री नाना शब्द जाणे, त्वचेमध्ये शीतोष्ण जाणे, चक्षुमध्ये पाहो जाणे नाना पदार्थ, रसनेमध्ये रस जाणे, घ्राणामध्ये वास तो जाणे, कर्म इंद्रियामध्ये जाणे नाना विषयास्वाद, सूक्ष्म रूपे स्थूल रक्षी. आमगा स्थूल देह तो सूक्ष्म रूपान रक्षण करता. नाना सुख दुःखे परीक्षी, त्यास म्हणती अंतरसाक्षी अंतरात्मा. आत्मा अंतरात्मा विश्वात्मा, चैतन्य सर्वात्मा सूक्ष्मात्मा, सूक्ष्मात्मा जीवात्मा शिवात्मा परमात्मा, द्रष्टा साक्षी सत्तारूप. ही सगळी त्या आत्म्याक नाव असती. जाल्यार तो चंचळची, तो निश्चळ नाही. हो अंतरात्मा आत्मा सर्वभूतानां ईश्वरो गुरुरात्मेती, ईश्वरो सर्वभूतानां ते दिल्या तशी आत्मा अंतरात्मा विश्वात्मा चैतन्य सर्वात्मा सगळं तो एकूच. द्रष्टा साक्षी सत्ता रूप. साक्षी असतो कोण, परब्रह्म. विकारामधील विकारी, अखंड नाना विकार करी, तयास वस्तू म्हणती विकारी परमहीन. जाल्यार हा परमात्म्याक आम्ही परब्रह्म म्हणटात पळय, त्या परब्रह्म म्हळ्यार तें न्हय, तें निश्चळ जशी आसा तशी. जाल्यार आमगेली इतली कृप आसा आमगेली परब्रह्मागली रामतत्वागली, की ते सद्गुरू जावन त्या परब्रह्म येता, जे ह्या देवा पेक्षा व्हड, तें येवन आमकां गायड करूं येता. कळ्ळें म्हळ्यार आमकां कळना न्ही, आमकां दिसना, कळना म्हण आमी रडता आसती. म्हणून तें साकार सगूण जावन येता. सर्व एकची देखती, अवघा एकंकार करती, ते अवघी माईक असती ती चंचळामध्ये. चंचळ माया ते माईक, निश्चळ परब्रह्म एक. नित्यानित्य विवेक या कारण, त्यामुळे नित्यानित्य विवेक करू का. जाणता जीव तो प्राण, नेणे जीव तो अज्ञान, जन्मतो जीव तो जाण वासनात्मक. जाणीव जाल्लेलो असता तो जीव म्हळ्यार प्राण, प्राणाक जीवत्व येता. कले कळना तर अज्ञान जीव, जन्म येता तो वासनात्मक जीव. आणि एक असं जीव तो ब्रह्मांश, जेथे पिंड ब्रह्मांड निरास. पिंड ब्रह्मांडाला निरास तो हे म्हळ्यार अंतरात्मा. जाल्यार हे येथे सांगितले विशेष चत्वार जीव. असो हे अवघेच चंचळ, म्हळ्यार परमात्मा म्हणून जो आम्ही म्हणतात पळय, तो सुद्धा चंचळच असता. आत्मा ही मूळ माया, मूळ माया हो ईश्वर, तोय चंचळ तागल हे, आणि तो सगळी सृष्टी चलयता. आणि शेवटी परब्रह्मांतू तो परब्रह्माचोच एक अंश. जाल्यार कल्पनेन केलेलो, कल्पनेने त्यामुळे तांतू एक जायना पडे, तांतू भितर आशिल्लें परब्रह्मत्व आमकां मेळटा, तें आमी मेळोवंक. असो हे अवघे चंचळ, चंचळ जाईल सकळ, निश्चळ ते निश्चळ आदि अंती. आदि मध्य अवसान, जे वस्तू समसमान, निर्विकारी निर्गुण निरंजन निस्संग निष्प्रपंच. उपाधी निरासे तत्वता. उपाधी सगळे हे काण घाल्या. पयर एक वणीच्या देवीगल हें येयल्लें वॉट्सॅपाचेर, 2 फूट
ते शेंदूर फासलेलं आशिल्लें ते सगळे लेप काडना पडे घुमटी देवी दिसच्या लागली. तशी उपाधी निरासे तत्वता जीव शिवास ऐक्यता विवंचून पाहो जाता उपाधी कैची. हांव आनी मग सद्गुरू परब्रह्मांत हांव जर एक जाली तरी म्हाका हे सगळे नुस्तें भासरूप दिसता आनी सगळ्यांक तूं हांवचे सहेन दिसता म्हूण हांवेंच म्हाका मदत करता म्हूण सहज येत की न्ही. तशी आमी दुसऱ्यांक सहज हेल्प करतात. असो जाणणे तितुके ज्ञान परंतु हो तसे विज्ञान म्हणजे ज्ञान आणि अज्ञानांतन ज्ञान जाता कडे ज्ञानय ना जाता. आणि हांव ज्ञानी असं म्हणलें हें फिलींग हांवच वता त्यावेळेस हो तसे विज्ञान मने ओळखावे उन्मन कोण्या प्रकारे. वृत्तीस न कळे निवृत्ती तुमगे स्वभाव विशिष्टाक निवृत्ती म्हळ्यार कल्लें हें केन्नाय कळचें ना. गुणाच खंयची निर्गुण प्राप्ती गुण थंय सोडका लागतात. गुणातीत साधक संती विवेके केले तांकां कोण केलें तसले साधकाक हनुमंतान केलें संतांनी केलें विवेकान केलें. श्रवणा परीस मनन थोर मनने कळे सारा सार सार खंयचे असार खंयचे कळू लागले. निज ध्यासे साक्षात्कार निसंग वस्तू निसंग जाले. निर्गुणी जे अनन्यता तेची मुक्ती सायुज्यता. निर्गुणांचे आमी अनन्य जाले दुसरे कल्ले ना हांव एकच असं. लक्षांश वाच्यांश आता पुरे जाला मग ध्येय कल्ले लक्षांश कल्ले हांव कल्ले म्हणून भायर सरले कल्ले वर ना एक जाली. अलक्षी राहिले लक्ष सिद्धांती खंयचा पूर्व पक्ष सिद्धांत मेळ्ळो. अप्रत्यक्षास खंयचे प्रत्यक्ष असोन नाही. ते सगळें हें जावं सुद्दें कले म्हाका विंगड दिसनाची असोन माईक उपाधी ते सगळे माय अशी दिसता आमकां तरंगतले शेवाळ जशें आसता न्ही उदकाचेर तशी. ते सहज समाधी तेची सहज समाधी श्रवणे वळावी बुद्धी निश्चयाची. इति श्रीदास बोधे गुरुशिष्य संवादे सिद्धांत निरूपण नाम समास प्रथम. श्रीराम हांगा एक समास पूर्ण केलो सॉरी चुकीन. कल्याण करी राम राया कल्याण करी जनहित विवरी जनहित विवरी जनहित विवरी कल्याण करी राम राया. तळमळ तळमळ होतची आहे हे जन हाती धरी हे जन हाती धरी दयाळा कल्याण करी. अपराधी जन सुकतची गेले तुझा तूची सावरी दयाळा कल्याण करी. कठीण त्यावरी कठीण झाले आता नदीचे उरी कोठे जावे काय करावे आरंभिली बोहरी दयाळा कल्याण करी. दास म्हणे आम्ही केले पावलो दयेसी नाही सरी दयेसी नाही सरी दयाळा कल्याण करी. कल्याण करी राम राया कल्याण करी. जनहित विवरी जनहित विवरी जनहित विवरी कल्याण करी राम राया. जानकी जीवन स्मरण जय जय राम. जय जय रघुवीर समर्थ. श्रोतेजन हो हे पुष्प विवेचन पुष्प त्या कल्याण करी रामराया म्हणून कळकळीन प्रार्थना करतले श्री समर्थांगल चरणांत तांच्यात रामरूप आसत तांगल चरणाचेर आमी व्हावया आणि आयच्या सभा समापन करूया. नंदन्तु साधका सर्वे विनश्यन्तु विदूषकाः अवस्था शाम्भवी मेस्तु प्रसन्नोऽस्तु गुरुः सदा. सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्. ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः.